Women and Child Development. The total allocation of the Women and Child Development has been increased by 16.2 and stands of 503.95 crores. सभापती महाशय, महिला सशक्तीकरणाचे कार्य सातत्यान फुडें व्हरपाक म्हज्या सरकारान गृह आधार योजने खातीर 230.60 crores आणि लाडली लक्ष्मीच्या योजने खातीर 85.87 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महाशय, ममता योजनेच्या अंतर्गत आम्ही चलयेक जन्म दिवपी प्रत्येक मातेक 10,000 रुपयाचे अर्थसहाय्य आम्ही दिता. ह्या योजने खाला 6.13 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान प्रेग्नंट वुमन एंड लॅक्टेटिंग मदर हांकां मल्टी मायक्रो न्यूट्रियंट सप्लिमेंट ग्रॅन्युल्स दिवपाची व्यवस्था केला. हाचो अंदाजे 14,000 लाभार्थ्यांच्या मातांनी लाभ घेतला. या प्रकल्पा खातीर आवश्यक ती आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, राज्याच्यो सगळ्यो अंगणवाडी मॉडर्नायज करपाचोय आमचो हेतू आसा आनी त्या दिकेन आमी पावलां उबारीत आसा. सभापती महाशय, निर्भया फंड अंतर्गत कन्स्ट्रक्शन ऑफ वन स्टॉप सेंटरचे काम सुरू करून हाचो आर्थीक वर्सा पुराय करपाचो आमचो हावेस आसा.